नवे शैक्षणिक धोरण संबंधित सगळ्या घटकांक विश्वासात घेऊन फुडल्या वर्सा लागू करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला. हे प्रक्रियेत वुमन अँड चायल्ड्स डिपार्टमेंटाकय आस्पावन घेतले. सध्या सर्वे चल्ला. फुडल्या एकेडमिक वर्सा सावन ती लागू करतले. मुख्यमंत्र्यांनी सांगला. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी जी आहा पळय रे, म्हणजे ताजे दोन्ही कमिटीनी रिपोर्ट सबमीट केला. ओके, त्याचो फायनल ड्राफ्ट हो आमच्या कडेन तसो पावला. दोगांय कडेन एकदा कंबायन करून ती कशा पद्दतीन फुडें व्हरप हें एकदां आमकां डिसायड करपाचें. एक्चुअली आमी ओनूय सुरू करपाच्या विचारान आशिल्ले फ्रॉम द प्री प्रायमरी सेक्शन, पण पॅन्डमिका खातीर इट इज पॉसिबल जालें ना. बट डेफिनेटली फुडल्या वर्सा एड्युकेशन डिपार्टमेंट न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ही सगळ्याक विश्वासान घेवन हांव परत सांगता, स्पेसिफिकली ऑल द स्टेक होल्डर्स जे प्री प्रायमरी प्रायमरी हे सगळे चलयता, इवन दो फॉर द वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंट हांकांय आमकां विश्वासान घेवचें पडटलें. जे केजी लोवर केजी अप्पर केजी चलयता हांकांय कॉन्फिडन्सान घेवचें पडटलें. हांकां सगळ्यांक घेवन आमचें जाता तें आमचें डिपार्टमेंट एक्चुअली ताजेर स्टडी करप सुरवात केला तांच्यांनी. ते डिपार्टमेंट लेवलाचेर म्हणजे तालुका लेवलाचेर कितें कितें आसा तो सर्वे करपाक सुरवात केला. ह्या सगळ्या जाणांक कॉन्फिडन्सान घेवन न्यू एड्युकेशन पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट एड्युकेशनल इयर फ्रॉम द प्री प्रायमरी लेवल. वॅक्सिनेच्या टार्गेटा विशीं तो उलयलो. ज्यांच्यांनी दुसरें वॅक्सिन घेवंक ना तांणी तें बेगोबेग घेवपाचो उलोय ताणें मारला. आयका सीएमाचें आव्हान. आमी पयलो डोस जितक्या मोठ्या टिका उत्सवांतल्यान एक उत्सव म्हणून घेतलो. थोड्या जाणांनी तेजेर टिका केली, ती गजाल वेगळी रे, तांच्या पोटान दुखतालें नाका. बट गोंयकारांनी मोठ्या उत्साहान टिका उत्सवात सहभागी जाले आनी पयलो डोस वीच इज एन 11,40,000च्या वयर पावले. एक्चुअल आवर पॉप्युलेशन म्हणजे एलिजिबल पॉप्युलेशन हो 11,50,000 तितकोच आसा. त्या ती ज्यांचो ड्यू डेट जाल्या त्या सगळ्यांनी भायर सरून टिका दुसरो डोस हो बेगिनात बेगीन घेवचो. कारण आमकां म्हणजे वॅक्सिनेशन कंप्लीट करपी पयले राज्य जावपा खातीर सगळ्यांनी सहकार्य करचें. आमी ग्रामपंचायत लेवलाचेर त्याच डेटीक परत एकदा टिका उत्सव हो सुरू जाल्लो आसा. शेवटी आमी लोकांक अवेरनेस करपाचें काम करपाक शकतले. तांच्या घरान वचून आमी कोणाक भायर काडपाक शकना, आमी रिक्वेस्ट करूंक शकता. म्हणून हांव परत तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान तांकां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी सेकंड डोसूय बी जाता तितके बेगीन घेवचो आनी वॅक्सिनेशन कंप्लीट करचें. फर्स्ट डोस 100% जालो असो म्हणटा तुमकां कितले उरले आसा? ऑलमोस्ट फर्स्ट डोस 100% जाल्ल्यान जमा आसा. 100%. कारण नॅशनल पोर्टलाचेर जरी वेगळे पॉप्युलेशन, बट आमी जो इलेक्शनाचो डेटा जर पळयत जाल्यार विचिन 11,50,000 आसा. त्या खातीर फर्स्ट डोस हो 100%. कारण 10% इज द एरर. म्हणजे आयदर भायर थोड्या जाणांनी जे वोटर रजिस्टर्ड आसा हांगा ते भायर रावता आसतले, तेच्यांनी भायर घेतला आसतलो. म्हणून जेन्ना आमी फर्स्ट डोस 11,40,000 कंप्लीट जालो तेच्या वेळार तेच्यानी 10% एरर जर धरीत जाल्यार तो पुराय जाता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस.